हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेला पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. देशभर कितें कितें जालें, गोंयांत कितें घडलें, ह्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया. सगळ्यांत पयली बातमी म्हटल्यार पश्चिम बंगालात दोतोराचेर जो बलात्कार जाल्लो आनी ताची जी हत्या जाल्ली ह्या प्रकरणाचेर देशभर आंदोलनां जाल्लीं आनी फाटभुंयेर जो सुप्रीम कोर्ट हा सर्वोच्च न्यायालय त्यांनी स्वच्छ दखल घेतिल्ली. ह्या प्रकरणाची आयज सुनावणी जाली आनी सर्वोच्च न्यायालयान ह्या प्रकरणा वयल्यान पश्चिम बंगाल सरकाराचेर खर टिका केल्या. पोस्टमॉर्टम अहवाल इतले बेगीन आयल्या उपरांतूय 3 वरां गुन्यांव नोंदवपाक कित्याक लागली असो म्हणून प्रश्न विचारतना सरकारान दोतोरांचे कामाचे सुवातेर तांचे सुरक्षे खातीर एक टास्क फोर्स नेमला. आनी ते भायर आयज जेन्ना गोंयांतले दोतोरांनी हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हाची भेट घेतली आनी ताच्या फुड्यान आपल्यो मागण्यो दवरल्यो. ताणें विश्वजितान सांगलें की ज्यो दोतोरांच्यो मागण्यो आहात तांकां कामात जी सुरक्षा दिवपाक जाय हे विशीं आपूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन उलोवप करून तांची जी सुरक्षा आहा ती निश्चित करतलो म्हणून. फुडल्या खबरां खातीर वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा गावस हाचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. धारबांदोडा, बेतूल आणि धुलय जशें प्रकरण जालें तशेंच प्रकरण आतां सत्तरीन उक्तडार आयला. सत्तरी झारखंड वाठारांत बेकायदेशीरपणान हिल कटींग जाल्यात आनी त्या संबंदीत थंयसर हिल कटींग जावन प्लॉटिंग केल्या आनी कच्चे रस्ते तयार केल्यात. जे कौरांचे रस्तो आसता तो तयार केल्यात. हे विशीं जेन्ना मंत्री विश्वजीत राणेन TCP अधिकाऱ्यांक आदेश दिले तेन्ना तांच्यांनी आयज थंय वचून पळोवणी केली आनी हातून हो प्रकार जो कोणी केला ताचो तपास ते TCP खातें करतात. दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणल्यार पणजेच्या होम सायन्स कॉलेजीच्या वर्गात आयज उजो लागलो आनी तो उजो लागलो तो UPS बॅटरीक शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचें कळटा. तेन्ना उजो लागलो तेन्ना वर्ग सुरू आसलो. शिक्षकांनी सादुरतायेन विद्यार्थ्यांक भायर काडले आनी रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळान येवन उजो नियंत्रणान हाडलो. ह्यो बातमी तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. दोंगर कापणीचे प्रकार आणि उपरांत प्रशासनाची कारवाय फाटले 4 दीस तुम्ही हे आयकताच आसतले. आयज सत्तरी वाठारांतूय दोंगर कापणीचो प्रकार उजवाडाक आयलो आणि प्रशासनान थंय प्रत्यक्ष घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. फुडें वचूया आमचे न्यूज अँकर समिधा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. स्मार्ट सिटीचे जे काम आसा ह्या कामाची डेडलायन 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्ली आसा. तसो केंद्र सरकारान आदेश काडिल्लो आसा. दुसरी बातमी म्हणजे आयज सकाळी दिवचले अस्नोडा मुखेल रस्त्याचेर प्रवासी बस आनी एका ऑडी कारी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. पूण नशिबान जिवीत हानी जी आसा ती टळ्ळी आनी ह्या अपघातान एक तरणाटी मात किरकोळ जखमी जाल्ली आसा. तशेंच तिसरी बातमी म्हणजे दर वर्सा प्रमाणूय बी मायना कुडतरी हांगा हांडी खुर्साचे फेस्त दबाजान मनयले आनी ह्या दिसा खुर्साक पांय पडून शेतकार भाव जे आसात ते शेतांत नवे पीक मेळचे अशी आस्त बाळगितात. तशेंच फक्त क्रिस्तांव भावूच न्हय तर हेर धर्माचे लोकूय ह्या फेस्ताक वांटेकार जातात. अश्यो ह्यो 3 बातम्यो आसा. म्हत्वाची अपडेट अशी की स्मार्ट सिटीक मुहूर्त मेळना, कसोच मुहूर्त मेळना. प्रकरणाची उच्च न्यायालयान दखल घेतली, ताच्या उपरांत ही प्रकरण आता उच्च न्यायालयान सुरू आसा आनी ह्या प्रकरणाचेर आता नवी अपडेट अशी की जो स्मार्ट सिटीचे जे काम आसा ती डेडलायन आहा ती 2025 मेरेन वाडयली. आता 2025 हे काम पुराय जाता काय ना ते पळोवचें पडटलें. फुडें वचूया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट.
हालींच सर्वोच्च न्यायालयाचे जे ST आणि SC आरक्षणात उपकोटा निश्चित करपाक तांणी मान्यताय दिल्ली. ह्या निर्णयाक लागून समाजात भेदभाव आनी फूट निर्माण जावपाक शकता आनी ह्या दलित संघटनेन सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाचो विरोध केल्लो आसा. ह्याच फाटभुंयेर 21 ऑगस्ट म्हणजे फाल्यांच पुराय देश पातळीर भारत बंदाचो तांणी उलो मारिल्लो आसा. दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार सुमार 106 वर्साची परंपरा आशिल्ली नार्वेची फामाद मसन देवीची जात्रा आयज जाल्ली आसा. आयज सांजे 6 मेरेन ह्या जात्रेक सगळ्यांक वांटेकार जावपाक मेळटा. सो ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. वर्सुकी पद्दती प्रमाण जी नार्वेची भुईदेवीची जात्रा जी सुरू आसा आणि हे जात्रेचे जे एक हे आसा की विशेष अशें उदाहरण म्हणल्यार ही जात्रा रातीची न्हू जाल्यार दिसा वयली जाता. फुडें आमी वचुया आमची न्यूज अँकर संजना कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. पश्चिम बंगालात जी घडणूक जाल्ली ते फाटभुंयेर गोंयच्या दोतोरांनी आंदोलन केल्लें तशेंच OPD बंद दवरिल्लो. मंगळारा GMCच्या दोतोरांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे कडेन निवेदन सादर केलें. ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणेन तांकां सुरक्षेचें आश्वासन दिलें. ताणें म्हणलें की बायल दोतोरांचे सुरक्षेचे मागणेचेर विचार करतले. सुरक्षा रक्षक दवरपा बरोबरूच CCTV कॅमेराज बसोवपाचेरूय भर दितले. ते खेरीज दोतोरांच्या हेर मागण्यांचेरूय विचार जातलो अशें ताणें म्हणिल्लें आसा. दुसरी बातमी आसा ती केळशेच्या टॅक्सीकारांनी बेकायदेशीर टूर ऑपरेटरा आड कोलवा पुलिशेन कागाळ नोंदयला. सरपंच डिक्सन वाजाच्या कोंतान बेकायदेशीर टूर ऑपरेटरांनी केळशे धंदो करचो न्ही, भायले टूर ऑपरेटर्स येवन केळशे आमच्या धंदो केल्यार थळाव्या टॅक्सीकारांक लुकसाण जातलें म्हणून तांचेर कारवाय करची अशी सरपंचाची मागणी आसा. सो ह्यो आशिल्ल्यो सविस्तर बातम्यो. सविस्तर खबरां खातीर 7 वरांचेर आमचे न्यूज रूम बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. ते भायर देश विदेशांतल्यो हेर म्हत्वाच्यो खबरो पळोवपा खातीर 8:30 वरांचेर टॉप 25 हे बुलेटीन मुजरत पळयात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव सुशांत गावस. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिझास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.